काँग्रेसीच्या पंचायतीचेर सरकाराचो अन्याय चल्ला म्हणून पिसुर्ले सत्तरीचो सरपंच देवानंद परब आरोप करता। फाटल्या 5 वर्सांत पिसुर्लेच्या पंचायतीक खंय सरकाराचो फंडूच सारको मेळना। गांवच्या लोकांक उदक, रस्ते, लायटी सारकिल्ल्या गरजेच्या गजालींक लोकांक त्रास जाता। सरकारान फक्त स्किमी केल्यो म्हणून जायना, सगळ्या लोकांक समान त्रातामेळ दिवचो म्हणून पिसुर्लेचो सरपंच म्हणटा। कित्याक म्हाका तरी दिसता की आमची पंचायत काँग्रेस तेका लागून निग्लेक्ट करता अशें म्हाका दिसता। कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी कितें प्रपोजल घेवन वयता तेन्ना तेन्ना प्रपोजल आमची घेता, एक्सेप्ट करून घेता, पूण आजून एकूच जावना। 3000+ आसा पॉप्युलेशन आमच्या पंचायतीन। कुमारखडी झिरो डेव्हलपमेंट ह्या 5 वर्सां। कुमारखंड हो गांव आसा आनी थंय एक धंगरवाडो आसा आमचो। त्या वाड्याचेर कांयच डेव्हलपमेंट ना, थंय वाड सुद्दां ना वचपाक, अशी परिस्थिती जावन पडल्या। प्रत्यक्ष तुमी वचून पळोवंक शकता, थंय कुमारवाडो म्हणून आसा, थंयसर उदकाचो वर्स डेली प्रॉब्लेम आसता। कुमारखडी गांवांत उदकाचो प्रॉब्लेम आसता। आमी पंचायत जाता त्या प्रमाणे हे मायन ओनरां कडेन रिक्वेस्ट करून उदक खंयसर पावयता गांवांनी, जाल्यार उदकाचो टोटल विलेजीन आमचे प्रॉब्लेम आसा। मेजर प्रॉब्लेम उदकाचो, रस्त्याचो, लायटी तरी ह्या दिसांनी चलता बऱ्यो, पूण बाकीच्यो गजाली उदीक जे लोकांक जाय ते उदीक सारकें मेळना टायमार। ह्यो मायनी आसा, फोमेंतो, शेजागोवा, तेका लागून आरेश शेटये, हेंका लागून लोकांक उदीक तरी मेळटा टायम टू टायम। आमकां असलें सरकार नाका जे भेदभाव करता। तुमी पॉलिटिक्स जरूर करपाचें, पूण गांवाच्या लोकां कडेन पॉलिटिक्स न्हू। तेका लागून म्हाजें एकूच सरकार की ह्या सरकाराक आमी सपोर्ट करून कांयच फायदो ना। लोकांनी सपोर्ट केल्लो पूण लोक चुकले, कित्याक लोक जाणा आसले की आमी ह्या सरकाराक कितें तरी फूल मेजॉरिटी दिवन, खुबश्या वर्सांनी सरकार मेजॉरिटी दिल्लें गोंयांत, ते मेजॉरिटी दिवन आमी कितें तरी बरें केलां। स्किमी हाडल्यो म्हणून जायना, ते स्किमी लोकां पर्यंत पावूंक जाय। गिव एक ब्रेक।